गीत घेऊया पेज नंबर 20 A37 वंदन तुका. सोर्गीच्या बापा वंदन तुका, साश्टांगी पडून नमन करता. तुजो मोगोल गूंग आर्गां दिता, तुजो शब्द आयकून तयार आसा. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, माय मोगाचो योकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आयज म्हयन्याचो निमाणो दीस, सप्टेंबराची 30 तारीख आयज. आनी आयज आमी बागयोन जेरोम यादनीक आनी दोर्मान शास्त्री हाचे फेस्त समोर आमता. तर ताणें आमकां एक सांगलेलें आसा, पवित्र पुस्तक आमी तर ताका वळखना जाल्यार आमी जेजूकूय वळखना. आमी सगळ्यांनी प्रयत्न केलेलो आसा. आमकां सांगलेलें रातची वा सकाळची थोडो वेळ पवित्र पुस्तक वाचून सारात म्हणून. आमी केलेलें आसा, पूण वयल्या वयर कोत्ता तें तशें न्हय. बागयोन फ्रांसीस शेवेरान कितें केलें जाणें, एक ताका व्हड सांत इनासान दिल्ली, तीच ती वापरीत आनी म्हणीत तो सारको खोलायेन ते म्हणीत सारको गुंग जालो. आनी जेजूची उतरां ताचें सोबें सारकीं शिरलीं आनी ताका ती उत्तेजन दिताली, प्रेरणा दिताली. तर हेच भाशेन आमी तर जेजूचें उतर आमी बाळगूंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाची बोगसणी मागया. ही मिसां भेटयल्लीं आसात. आत्म्या पासत Azul de Souza, Elias Afonso, Josephine Baptista Remedio. तर हांचे पासून मागतना आमी सगळ्यां पासून मागया. आनी ह्या वेळार बापाचें बोगसणें मागया. सगळ्यांना काळजांत थाण म्हणया, हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सुद्दां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, बागयोन जेरोमाक तुज्या यादनिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो खोतखोतीत मोग ताच्या काळजांत पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमच्या भुकेल्ल्या आत्म्यांक सुबां पोसण, आमच्या तानेल्ल्या काळजांक जिवें उदक, आमचे जिणेचे रस्त्याक पोलजोळीत उजवाड. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर आतां आमी चित्तीदान आयकुया. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुफानान तावन आपलो ताळो उबारून सर्वेस्परान जोबाक जबाब दिवन म्हणलें, प्रितुमेच्यो शिमो गोठ करूंक आनी खोट्या मनशांक थंयचे धांवडावंक तुज्या जिवितांत केन्ना तरी सकाळच्या पाराक तुवें हुकूम घालाय वो फांत्या पाराक ताच्या जाग्यार धाडलाय.
फांते पृथ्वीचे मातयेचेर आपल्या आकाराचो शिक्को मारता आनी कोपे रंगयतात तशें तिका रंगयता आनी खोट्या मनशाचो उजवाड ना करता आनी मारूंक उबारलेलो हात मोडून उडयता. तर पृथ्वीची देग हातान दवरून खोट्या मनशांक झाडून उडोवंक तुवें फांत्याक सांगलाय. दोर्याच्या जोरीशीं पर्यान तूं भोंवलाय वो सोमदिराचे खोलायक तूं पावलाय. मोर्नाचे दारवोटे तुका उक्ते जाल्यात आनी सावळे देसाचीं दारां तुवें देखल्याय. पृथ्वीच्यो शिमो खंय पर्यान पावतात ती तुका खबर आसा. हें सगलें तूं जाणाय जाल्यार म्हाका दाखोवन दी. उजवाडाच्या घराची वाट खंयची आनी काळोख खंयची येता. तांच्या जाग्यार वचूंक तुज्यान तांकां रस्तो दाखोवंक जाता. वो तीं रावतात थंय तुका तूं पावयशी. हें सगलें तूं जाणा जाल्यार तांचे बरोबर तूं जल्मलोलो जावंक जाय आनी तुजे दीस मेजूंक जायनात तितले. जोबान सर्वेस्पराक जबाब दिलो, म्हजीं उतरां पळकी. म्हज्यान कसलो जबाब दिवंक जाता? हातान हांवें तोंड बंद केल्यार बरें. हांव एकदां उलयलां आनीक एकदां उलोवचो ना. हांव 2दां उलयलो आनीक कांय ओदीक सांगचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. म्हणुया, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोणयो तुजे मुखार उक्ट्यो. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूं. तुज्या मुखा वेलो खंय म्हूण पळून लिपूं. स्वर्गांत सोडून गेल्यार तूं आसाय थंय नरकांत पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. पाकोटे लावून उदेंती वाटेन उडून वचून जाल्यार दोर्या उतरून ओस्तोमते वाटेन विराड सोदून काडल्यार थंयसरी तुजो हात म्हजेर देंवता. तुजो उजवो हात म्हाका घोट दवरता. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसप्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापांचीं. तांचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचो ताळो आयकात. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy.
परमेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मिका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून म्हणलें ए कोराझीन तुजें कोटा ए बेतसायदा तुजें कोटा तर तुमचे मोदें केल्यांत ती विस्मितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कांबळ्याचो साकोटो घालून आनी गोबरांत बसून तेदनाच्या तेदना ती प्राचीत कोत्तुलीं आसलीं जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमचे इतली खोराय जावची ना आनी एक अफरनामा तूं वयर स्वर्गार पर्यान पावतले म्हूण रावताय कितें एमकोणांत पर्यान तूं सोकला शेवटयतले तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता तुमची बेपरवा कोत्ता तो म्हजी बेपरवा कोत्ता आनी म्हजी बेपरवा कोत्ता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा कोत्ता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता भयणीनान भावनो आमी खूब पाटी आमच्या चिंतनांनी वो आमच्या भावनांनी आसता आनी दुसऱ्या बरोबर आसली की ना ती आमकां कितें सांगतात तें खूब पाटी आमी आयकोंक ना हां म्हणटा आमी कित्याक आमी आमच्याच भितर आसा आमच्याच चिंतनांनी आमच्याच भावनांनी आतां आमी तो दुसऱ्यांक खरेपणी आयकत जाल्यार तांकां आमी समजून घेतल्या पूण समजून घेतना पर्यान आमी तांकां आमचे वतीन समजोवपाचें न्हय ती कशी आसत ती तेच भाशेन आमी तांकां समजोवंक जाय हाका लागून आमी तांकां पूर्णपणी आजीर जावंक जाय आनी आयज आमकां जेजून सांगलां जो कोण तुमचें आयकोता तें म्हजें आयकोता आनी आमी तर ताचें आयकोंक जाय जाल्यार आमी सारकी भितरल्यान ओगी जावंक जाय ओगी म्हणजे कितें आमचे जे आवाज आसात पळय भितरले चिंतनाचे भावनांचे ते ओगे जावंक जाय ते कशे ओगे जातले आमच्या सुस्काराचेर आमी तो ध्यान मन लायत रोखडेंच तें बंद जाता कितले पाटी हांवें तुमकां सांगलां हें आनी सांगत रावतलो कित्याक एक पाटी तुमकां समजलें की ना मागीर सोडवण तुमच्या हातांत आसा तुमच्या जिवितान जेजू आसा ताका तुमी एकवटून रावतल्यात तर आमी जितली भितरल्यान ओगी जावंक लागता तेन्ना ताचो आवाज आमकां आयकोंक येता आनी ताचो आवाज आयकलो की ना तो आवाज आतां पवित्र पुस्तक जेन्ना आमी तें वाचता ओ आयकोता तेन्ना आमकां ते सुटावे आमच्या प्रश्नांचे मेळटात आनी आमी भितरल्यान बावार्थान आनी बोरवाशान पळोवंक लागता कित्याक देवाचो मोग सगल्याक पसरलेलो आसा सगलो गुत्तो आमकां आपल्या मोगान बाळगून दवरता पूण आमी जाणो कशे भाशेन अदृश्य आसा तें येता आतां हे खोलायेन आमी रावलीं की ना मागीर तें आमकां सगळें दिसोंक लागतलें आनी दिसना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक हे भाशेन सांगलां तें परवण कोत्तले हांव दुसऱ्यांक आमी नाकारतले हांव दुसऱ्यांक आमी किंकोत कोत्तले हांव आनी ताका तर आमी करीत दुसऱ्यांक जाल्यार आमी जेजूकूच कोत्ता आनी जेजूक धाडला त्या बापायकूय आमी कोत्ता ते भाशेन आमी दुस्मानकायेन जिवंक लागता अशें जावं ना जावच्याक देव आमकां सदांच आपयता आनी आयच्या वाचपांनी ताणें आमकां आपयलेलीं आसा जोब ताका तो आपयतालो हें सगळें ताचेर वदृश्य घडल्या उपरांत देवान ताका सोडूंक ना देव ताचे बरोबरच आसलेलो पूण आतां देवाक तो शेण कोत्ता आनी हे भाशेन केन्नाय उलयता तो जाणो की देव असलें वायट करचो ना म्हणून पूण तरी पूण हें सगळें वायट कोसळ्ळ्या उपरांत अशें जावंक सोंकलें ताच्या जिवितान पूण तरी पूण देवान ताका सोडूंक ना म्हणून ही खात्री आमचे मदें जावंक जाय आमकांय देव सोडिना कितलेय वदृश्य येवं कितलेय संकश्ट येवं आमी भिवंक फावना
आनी तो आमकां म्हणटा भिवू नाकात. जेरोम एक भुरगो आसलेलो, देवान ताका आपोवणी दिली, एकदम हुशार. तो दाल्मेशिया म्हणटा पळय चेकोस्लोवाकिया, थिंयसर तो आपलो अभ्यास करतालो. मागीर थिंयसरच्यान तो रोमाक गेलो. रोमाक वाङ्मय, लिटरेचर आनी रेटोरीक म्हणजे उलोवपाची कशी पद्दत आसा तें तो शिकोंक गेलो. थिंयसर शिकतना ताचो पळय गुरू आसलेलो, ताणें ताका क्रिस्तांवांची ओळख दिली, क्रिस्ताची ओळख दिली आनी तो क्रिस्तांव जालो. ते मेरेन सावन क्रिस्ताचो पाटलाव तो करूंक हांगसर थिंयसर भोंवंक लागलो. जेरुसलेम पावलो. थिंयसरच्यान दुसऱ्या जाग्यांचेर गेलो. कसल्या सोदान? फकत ताचें उतर बरी भाशेन समजोंक. आनी तो त्या काळार तो तिसऱ्या चवथ्या शेंकड्यांत ताचो जल्म जाल्लो आनी सगळें तो बरोवन काडटालो आनी हे भाशेन आपलो वेळ सादतालो. सगळे ग्रंथ जे दुसऱ्या पात्र्याकांनी बरोवन दवरलेले ते सगळें ताणें बरोवन काडलें, प्रॉफितांचें, प्रवाद्यांचें आनी हेरांचें. मागीर शेकी ताणें आदी म्हणना हितून पवित्र पुस्तकांत ते म्हणून बरोवन काडटाले. ताणें ते लातीन भाशेन ट्रान्सलेट केल्लें तें न्हय, पूण आरामायक आनी हिब्रू भाशेंतल्यान ताणें सगळें बरोवन काडलें. ताणें हिब्रूचो अभ्यास केलो हे भाशेचो आनी ताणें सगळे ग्रंथ पळय आहा तितले भाशांतर लातीन भाशेन केले आनी ताका म्हणटा वाल्गेट. ते सगळे जाण आमचे कॅथलीक आजून पर्यंत होच ग्रंथ वापरता आनी हांगसरच्यान आमी भाशांतर करता. तो ताणें अशें म्हणलें मागीर आमी तर जेजूक वळखोंक जाय जाल्यार ताचें उतर आमी समजून घेवंक जाय आनी ताच्या उतरान आमचें जिवीत भरपूर सारूंक जाय. तें वाचत वाचत रावलें की ना मागीर तें आमच्या काळजांत शिरता आनी तें मागीर आमचें सगळीं फळां दिवंक लागतात. ताका लागून एक तरी देवाची मोण पळय आसा जेजूची ती आमी देकोर करूंक जाय. हांव सोत वाट आनी जिवीत, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. हाचेर नियाळ केलो की ना, म्हणत रावली की ना, मागीर आमकां ताची समजणी बरी भशेन समजोंक लागता आनी ती आमचें सगळें जिवंत जाता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक लागता. हे भाशेन आमी देवाचें उतर आपणावया आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत सारया. सगळीं जाणां आत शेवटेन धरून एकूच मिनट जेजू सुस्कारांतल्यान आमचे कुडींत मनांत ओतम्या घेता ताका हाजीर जावया आनी सुस्कारांतल्यान भितर आसा तितलें भायर ताच्या नांवान काडया. जेजू 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 जेजू. सुस्कार घेतना ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता. मागीर ताचें सगळें आमचे भितर आहा तितलें दवरया. ताचें आनी आमचें बरें तें अदीक बरें करून दितलो आनी वायट आहा तें काडून आमकां आपल्या बरेपणान बगतलो. हे भाशेन आमी तो ताच्या एकवटान रावत बाकीचें सगळें सोंपें जातलें. आतां आमचें जिवीत जेजूक आमी ह्या भेटवणी वरवीं भेटोवया. गीत घेवया. पेज नंबर 34, C15, देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सोबाप दिला, सोबाप जावं दी जिविताचो मोगान गेले पेटवलेचो बापा तुजे उतर माता मोगान तुका जिवीत वोगता बापा तुजे उतर माता मोगान तुका जिवीत वोगता. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, बागयोन जेरोमाची देख घेवन तुजें उतर काळजांत बाळगून आमी आनी मोतींत नियाळून सोडवणीची बोली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस ओदीक आयती जावं शिंकोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कालीन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच जाणिनाय, पूण बागयोन दोरमदुतां वरवीं निरोन तरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तरी गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशे पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे काशींतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेची पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तुज्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोरमदूत आनी सोर कालीन तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी तोंड पाठ केलेलें आसा तें काळजान थावन म्हणया. ताचो अर्थ आमी समजोन काळजान थावन तो उच्चारया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तशीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरून दुतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां हांगसर हाजेर आसलेल्यांक आनी घराचेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव तुका आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुटशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 51 D8 दुलोब जेजू मोगाळ उदार. दुलोब जेजू मोगाळ उदार, कितलो मोबाल इश्ट आमचो. आमचे सोशे दीस रावता आमकां सांबाळून चलयता. ताचे बगोर हेर कोण आसा, सोपून प्रिती करतालो. आपलो सांगात आमकां दिता, वांटो देवीक मोगाचो. आपलो सांगात आमकां दिता, वांटो देवीक मोगाचो. तुजी उतरां म्हाका मेळ्ळीं आनी ती हांवें गिळ्ळीं. तुजें उतर जालें म्हजो आनंद, म्हज्या काळजाचो संतोश. कित्याक सर्वेस्परा, दोलबाराचे देवा, तुजो म्हूण म्हाका नांव घालें. मागुया. सासणाचे देवा, बागयोन जेरोमाच्या सोमरुंबा समोर तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसली. ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भोक्तीन मनांत घेवंक आनी ताचे पोरमोणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुशुडीत कर. अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सोलामाती पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आनी सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शाबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें देखून
जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलो यांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फासे कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत वतना सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 95 F21 संवसारांत वचूंक जाय. आयकल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या